He will answer your cry. He will answer your tears. He will answer your prayers. Because He's a prayer answering God. Jeremiah 33:3, Jesus said, "Call unto me and I will answer thee. Maka tumi ulo mara, maka tumi apoya, आणि हांव तुमकां जाप दितलो." I will answer you. We call Jesus alone. आमची सगळीं दुखां आमी जेजूक दिया. कितलीं जाणां आमी रडटां रडोन दीस काडटां. रडटां रडोन दीस काडटां. आमच्या कुडाचें बागेल तापोवन आमी रडल्या. आमच्या टॉयलेटाचें दार दांपोवन आमी रडल्या. काळोखांत एकसुर बसून आमी रडल्या. आमच्या इश्टांक सांगून आमी रडल्या. आमी रातीक न्हिदतना रडोन आमचे उशे भिजोन गेले दुखांनी. सगळीं आमची दुखां जेजूच्या काळजाचेर ती पडल्यांत. सगळी आमच्या दुखांची जाप देव आमकां दिता. तुवें रडोन कितें मागलाय, रडोन कितें देवा लागीं आशेलाय, God will answer your prayers and your tears. देव तुज्या दुखांची आनी मागण्याची जाप तुका दिता. तुज्या घरांत कोण मोगाची मनशां मेल्यांत. तुज्या घरांत कोण पातकांची येतात. तुझे घरचे संबंध सोमानांत. तुझ्या घरांत कसले समस्ये दुसरे आसात. सगळ्यो तुज्यो दुखी जेजूक दी. कितल्या जाणांच्या दोळ्यांनी दुकान देवून येतात, ती भायर वचून दीत. कित्याक तुज्या दोळ्यांनी भायर येवची एक दुखां जेजू ह्या वेळार पुसोवन काडटा. जेजू ह्या वेळार पुसोवन काडटा. Jesus is wiping away your tears. इतली वर्सां तुजी दुकां तुवें पुसोवन काडली, पूण आज जेजू तुजी दुकां पुसोवन काडटा. Give your tears to Jesus. तुजी दुकां जेजूक दी. तुजी दुकां जेजूक दी. आनी सांग, जेजू तुवें एकल्यान म्हजी दुकां पुसोवन काडूंक जातात. तुवें एकल्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. तुवें एकल्यान म्हज्या काळजांत मोग भरूंक जाता. सगळीं आमची दुखां जेजूक दिया. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. We'll sing together loudly. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus.
come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. 공헌인데 모자 갈산 예 모자 갈산 소미야 제수 아이스스 두예 라보 두예 예 모자 갈산 소미야 제수 अनेक पुटी सगळी दुनियात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. जेजूक आमी वी सिंग एंड वी प्रे. सांत आगोस्तीन कितें म्हणटालो, कोण गायन करता, कंतार करता आनी मागता तो दोडत्यान मागता. वी प्रे ट्वाइस. ह्या कंतरा वरवीं आमी जेजू लागीं मागया. म्हज्या काळजांत Jesus, I'm very serious with you. You know, this is a very serious friendship. No flirting around. I'm very serious with you, Jesus. I want you to come into my heart. आमी वो संबंध जेजू सोवे घट करूंक पळया. वो संबंध तुटोंक मस्तू ओडण्यो येतल्यो, ताळण्यो येतल्यो, temptations येतले. But we have to be very serious with Jesus. This is a very serious bond, very serious friendship, very serious union with Jesus. देखून जेजूक सांग, जेजू म्हज्या काळजांत ये. You are the savior and the master of this universe. तू सोडवणदार या संसाराचो म्हज्या एका धाकट्या काळजांत ये जेजू. I want you, Jesus, more than anything else. I'm very serious, Lord. I'm here to protect, to preserve this bond with you. We have to protect and preserve this bond. We should not allow anything to hurt this bond with Jesus. Sin can destroy our bond with Jesus. So we'll ask Jesus, come into my heart. I want you, Lord. You are everything to me. Without you, what I am, nothing. सगळे आमी गावया. Keep your hand on your heart. तुमच्या काळजाचेर तुमचो हात दवरा आनी गायन करा, मागणें करा. म्हज्या काळजान, म्हज्या काळजान. सगळे व्हडल्यान आनी व्हडल्यान सोम्या जेजू आयजूस तुये रावो तुये ये म्हज्या काळजान सोम्या जेजू. अनेक पुटी आमी सगळी गावया. म्हज्या काळजान, म्हज्या काळजान ये म्हज्या काळजान सोम्या जेजू आयजूस तुये रावो तुये ये म्हज्या काळजान सोम्या जेजू. Sing together in English once, only once. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in
Lord Jesus. Let us be sincere and honest with Jesus. We cannot pretend with God. God knows everything. देवा मुखार आमी एक्टिंग करूंक जायना. देवाक सगळें गोत्त आसा. आमचे एक एक चिंता देवाक गोत्त आसा. आमचे फिलिंग्स देवाक गोत्त आसा. God knows our deepest secrets. जेजून सांगला तुम्ही म्हजो मोग करतात. खऱ्या काळजान सगळ्या काळजान तुम्ही म्हजो मोग करा. सगळ्या तुमच्या काळजान तुम्ही म्हजो मोग करा. Jeremiah 29:13 कितें म्हणटा? Seek me with all your heart. With all your heart, not a little bit. सगळ्या तुमच्या काळजान तुम्ही म्हाका सोदा. कित्याक काळजान? कित्याक काळजांत आमी दवरता आमचे सिक्रेट. कोणाक कितें सांगिना, कोणाक कितें गोत्तुना, ते सगळे सिक्रेट आमच्या काळजांत आसा. आनी देवाची दिश्ट डायरेक्टली आमच्या काळजाचेर येता. कित्याक आमच्या काळजांत आमी सगळे लिपोवन दवरता, दांपोवन दवरता. आनी जेजू म्हणटा काळजांत तुमी म्हजो मोग करा. Not just with your words, not just with few hallelujahs, but love me with all your heart. Love me as if I'm everything to you. म्हजो मोग करा सगळ्या तुमच्या काळजांत. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या मागण्याक एक अडकळ आसा. आनी ती अडकळ जावन आसा दुसऱ्यांचे राग आनी दुस्मानकाय. जर तर तुका कोणाचेर राग आसा, दुस्मानकाय आसा, वो जावन आसा वेळ तुवें तांकां बोगसोंक जाय. Forgive them. वो जावन आसा वेळ तुवें तांकां बोगसोंक जाय. कित्याक बोगशिना जाल्यार देव तुजें मागणें आयकना. Unforgiveness is a barrier between you and God. Bitterness will take you away from God. कितलींगी जाणा आमी कोणा कोणाचे राग दवरून दुस्मानकाय दवरून ह्या जाग्यार आमी बसल्या. जेजू म्हणटा forgive them, let them go. Forgive them. Let them go. ताणी तुका दुखयला, ताणी तुका अपमान केला, ताणी तुका इन्सल्ट केला, ताणी तुजें नांव पाड केलां. तुज्या काळजांत आतांय राग आसा. You are unable to forgive them. You are unable to forgive them. Immediately तांचें नांव काडल्यार, तांचें पिक्चर मोतींत आयल्यार आमच्या जिबेचेर कितें म्हणटात, कोडू कोडू कसा येता म्हणटात थोडे. That bitterness come on our tongue. That bitter taste comes on our tongue when we think about them. आमकां बोगसोंक जायना. बोगसाणें दिना जाल्यार देव आमचें मागणें आयकना. व्हेरी सिंपल. मार्क चॅप्टर 11 वर्स 25. आमची भयण शांतीबाई वाचता. आयका. मार्क 11:25. Mark 11:25. Mark 11:25. And whenever you stand praying, याशिवाय मागण्यांक तुम्ही उबे रावतना, याशिवाय मागण्याक तुम्ही उबे रावतना. कित्याक उबे रावतना? व्हडल्यान आमी कंटिन्यू करता एडोरेशन. तुमकां कोणाक रावूंक जाता रावा. कित्याक आमी पिडेस्तां पासून ती मागणी मागीर करतले आयल्या वेळान. सोके. या शिवाय मागण्याक तुम्ही उबे रावतना. कित्याक उबे रावतना? व्हडल्यान व्हडल्यान व्हडल्यान. कित्याक उबे रावतना? मागण्याक तुम्ही उबे रावतना कितें आसा मुखार?
कोणाचेरी तुमकां कांय पुणी विरोध असल्यार कोणाचेर कितें म्हणी तुमकां विरोध आसल्यार तें बक्षिया. तें बक्षिया. आतां मागणें करूंक तुमी उबे रावतना कितें करतात? तुमी उबे रावतना मागणें करूंक तुमी मागणें करतात, रायट? हॅलो, सडनली तुमी लॉस जातात आउट ऑफ स्पेस. ओके, आमी मागण्याक उबे रावतना कितें करूंक जाय? कितें करूंक जाय? मागणें करूंक उबे रावतना आमी कित्याक उबे रावता? When you stand to pray, when we stand to pray, we pray, right? पूण जेजू मागण्याक उबे रावतना मागणें करा म्हूण सांगिना. आमी मागण्याक उबे रावतना मागणें करता, व्हेरी सिंपल. पूण जेजू म्हणटा मागण्याक उबे रावतना मागणें करा म्हूण सांगिना, बक्षिया म्हणटा तो. कितें करा? म्हळ्यार तूं मागणें करच्या पयलें तुजें अकाउंट क्लियर कर, तुजें काळीज क्लियर कर, तुजें मन नितळ कर आनी मागीर तूं मागणें कर. कित्याक तुजें काळीज, तुजें मन, तुजें जिवीत तूं नितळ करिनासतना मागणें केल्यार त्या मागण्याक बोळ ना, सकत ना. ऐका, वन ऑफ द रिजन्स देव आमच्या मागण्याक जाप दिना बिकॉज ऑफ अनफॉरगिवनेस अँड बिटरनेस. एक कारण जावन आसा, देर आर मेनी रिजन्स, पूण एक कारण जावन आसा आमच्या मागण्याक जाप मेळना बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू फॉरगिव अदर्स. हांव तुमकां एक घडीत सांगता. थोड्या तेंपा आदीं हांव एका कॉलेजींत रितीर दिवंक गेल्लो फॉर बॉयज अँड गर्ल्स. तरणाट्या चेड्यांक आनी चेडवांक रितीर दिवची व्हेरी इंट्रस्टींग आनी व्हेरी चॅलेंजींग. कित्याक तांचे लागीं क्वेश्चन्स मस्तू आसतात, मस्तू क्वेश्चन्स आसतात. बायबल वाचिना जाल्यार एक क्वेश्चन काडून येतात. आनी बोक्साण्या वयर हांवें शर्माव दिल्या उपरांत एक चेडो म्हाका मेळूंक आयलो आनी म्हजे लागीं म्हणलो, ब्रदर जोएल, I want to ask you something. I said, yes. तूं स्टेजीर रावन बोक्षी 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 म्हूण बो मारताय, बोक्सोंक कितले कश्ट आसा तुका कोत्ता? हांवें सांगलें, कितें जालें सांग, वॉट इज द प्रॉब्लेम? तो म्हणलो, त्या मनशांनी म्हाका कितलें दुखयलां तुका कोत्ता आसा? त्या मनशांनी म्हाका कितलें हर्ट केलां तुका कोत्ता आसा? त्या मनशांनी म्हजे विशयन कितलें नांव पाड केलां तुका कोत्ता आसा? आनी तूं म्हणटाय बोक्षी, इज इट सो सिंपल? आतां ह्या भुरग्याक कितें आन्सर हांवें दिवचें? कित्याक बोक्षी म्हणल्या वेळार इमिडिएटली जस्टिफिकेशन कितें जावन आसा, यू डू नॉट नो वॉट दे हॅव डन टू मी. म्हळ्यार हांव बरो, हांव बेस्ट, पूण ताणी कितलें म्हाका दुखयलां तें तुका कोत्ता आसना. म्हळ्यार ताणी म्हाका इल्लें दुखयल्यार हांव बोक्षितालो, पूण ताणी म्हाका इतलें दुखयलां देखून म्हाका बोक्सोंक जायना. सो क्वॉन्टिटी आसा बोक्साण्यांत. इल्लें दुखयल्यार हांव बोक्षितालो, ताणी चड दुखयलां. हांवें ह्या चेड्या लागीं आर्ग्युमेंट करुना. आर्ग्युमेंट करून कांय मेळना. तूं सोमा म्हणचें आनी हेचें, करेक्ट? कोडे येवन म्हजे लागीं म्हळ्यार द डॉंकी दॅट कॅरीड जीसस हॅड 3 legs म्हळ्यार ओके, यू आर रायट म्हणचें आनी वेचें, आनी कितें म्हणपाचें? कांय उलोवन फायदो ना, आर्ग्युमेंट करून प्रयोजन ना. हांवें ह्या चेड्याक म्हज्या सांगाता व्हरून गेलो. थंयसर हॉलांत रितीर जाताली आनी हांव ताका चॅपलांत व्हरून गेलो. व्हडलें चॅपल आसा कॉलेजीन आनी बरें चॅपल. हांव गेलो, ताच्या खांद्यार हात घालून गेलो. हांवें सांगलें, लेट्स सिट इन सायड अँड टॉक. आनी चॅपलांत आमी फर्स्ट बेंचार बसल्या आनी मुखार व्हडलो खुरीस आसा आनी खुर्सार जेजू काळटा. हांवें ताचे लागीं विचारलें, जेजू कित्याक खुर्साचेर काळटा? ताणें कोणाकी कितेंय म्हणी पाड केल्लें, नाका जाल्लें ताणें केल्लें या बरें केल्लें? तो म्हणलो ताणें बरें केलें. ताणें पिडेस्तांक गूण करुना केलां. ताणें कुड्यांक दीस दिल्या. ताणें मेल्ल्यांक जीव करुना केला. ही डीड एवरीथींग गूड, बट येट ही इज ऑन द क्रॉस.
त्या कुर्साचेर किळायल्या उपरांत कुर्साचेर मरतना खंय गेल्ले ते मनीस ताका हिलिंग मेळ्ळे. कितल्यागी लोकांक जेजून हिलिंग दिले, पिडा गुण केली, अजापां केली, मिलाग्रो केल्यो, असऱ्यां केली, बेसावां केली. एकलो आसलो कुर्सा लागीं कोणी? एकलो आसलो ना. हजारांनी जेजून लोकांक बरें केलें, पूण कुर्सार मरतना एकलो जेजूच्या सायडीन नातुल्लो. सगळे धांवले. आमी ह्युमन्स, वी आर सेल्फिश, सगळे आमी. पूण जेजू कुर्साचेर उमकाळटा आनी कितें मागता बापा लागीं? बापा तांकां बक्षी. कोणाक बक्षी? कोणाक? तुमकां या तांकां? कन्फ्यूज जाल्यात. तुमकां, तांकां, सगळ्यांक. ओके. तर आमी बायबलांत उतरां काडूंक जाय. बापा सगळ्यांकी बक्षी, तांकां आनी आमकां. ओके. जेजून कितें म्हळें? बापा तांकां बक्षी. तांकां म्हळ्यार कोणाक? हॅलो, तुमी जाप दिया, नाजाल्यार बोर जाता. कोणाक? ताका घात केल्ल्यांक, ताका कुर्सार किळायल्ल्यांक, आनी कोणाक? ताका दुखयल्ल्यांक, आनी कोणाक? आनी कोणाक? ताका ताणें कोणाक गुण केले ते सगळे नापत्ते जाले, तांकांय बक्षी. आनी कोणाक? तो कुर्साचेर मरतना तुजें नांव आनी म्हजें नांव काण तो बापा लागीं मागतालो. तांकां म्हळ्यार तातूंत हांव आसां आनी तुमी आसात. तो बापा तांकां बक्षी म्हणटना बापा जोएलाक बक्षी. कित्याक? जेजू गोत्त आसले 2000 वर्सां उपरांत जोएल ह्या संवसाराक येतलो, या रोनियम स्वभाव ह्या संवसाराक येतलो, या आनी कोण ट्रिजा ह्या संवसाराक येतले. आमी पातकान पडटल्या आनी जेजू त्या वेळार आमच्या पातकाचे बोगसाणे बापा लागीं मागता. तो कुर्साचेर मरतना ताणें तुजें नांव काडलां, म्हजें नांव काडलां, देखून आज आमची पातकां बोगसातात. तांकां बक्षी म्हळ्यार म्हाका आनी तुमकां. जेजू कोत्त आसले, आमी 2000 वर्सां उपरांत ह्या संवसारांत येतले. 100% तो देव. आमी म्हणटा इंग्लिशान गॉड नोज द एंड फ्रॉम द बिगिनींग म्हणटात. कितें? वी ओनली नो द बिगिनींग, वी डू नॉट नो द एंड. बट गॉड नोज द एंड फ्रॉम द बिगिनींग. तूं खंयच्या वर्सा ह्या संवसारांत येतलोय, कसो तूं मरतलोय, खंय तूं मरतलोय, खंयच्या दिसा तूं मरतलोय, देवाक गोत्तू ना? गोत्त आसा. तुका आनी म्हाका गोत्तू ना तें. देखून तो म्हणटा रेडी राव, बॅक पॅकन एनी टायम. आयका, हांवें ह्या चेड्या लागीं सिंपल एक क्वेश्चन विचारलें. कुर्सार जेजू उमकाळटा, जेजू कुर्साचेर आसा. आतां तूं म्हाका सांग, तो मागता बापा तांकां बक्षी. तुजे कश्ट जेजूच्या कश्टाच्या की व्हडते? तुजे कश्ट जेजूच्या कश्टाच्या की व्हडले? तुज्यो दुखी जेजूच्या कश्टाच्या की चड आसात? जेजू कुर्साचेर किळायला, जेजू कुर्साचेर उमकाळटा आनी त्या दुखी मोदें, गाया मोदें तो कितें करता? बक्षिता. आनी तुका ह्या बांकाचेर बसून बगसूंक जायना. म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हांवें त्या चेड्याच्या दोळ्यांनी दुकां पळयलीं. तो रडलो आनी म्हणालो, माय पेन इज नथींग कंपेर्ड टू द पेन ऑफ जीजस. म्हजी दूख जेजूच्या दुखी मुखार कांयच न्ही. म्हजे कश्ट जेजूच्या कश्टा मुखार कांयच न्ही. म्हाका मेळ्ळे अपमान जेजूच्या अपमाना मुखार कांयच न्ही. आनी ताणें बक्षिलें जाल्यार म्हाका कित्याक बक्षूंक जायना. ही फॉरगिव एंड ही वेंट. आमच्या काळजांत कोणाचेर आमकां राग आसा, कोणाचेर आमकां दुस्मानकाय आसा, हे घडी भोर आमचे दोळे धांपया. ह्या वेळार आमी बक्षया आनी एडोरेशन आमी कंटिन्यू करया. आनी हांव टॉक दिना, आमी एडोरेशन कंटिन्यू करून रावया.
आमी बोक्षिया तांकां, आमी बोक्षिया तांकां, बोक्षिया तांकां. केदाळा तुका येयला आसतलें, वर्सां पयलें आसतलें. तूं सांग आय फॉरगिव यू. तो मनीस मेला आनी गेला आसतलो. ही मायट हॅव डायड एंड गॉन, बट यू टेल आय फॉरगिव यू. हांव बोक्षितां, आय फॉरगिव यू. बोक्षितांकां, बोक्षितांकां जेजूच्या नांवान फॉरगिव देम. काळजांत तावन बोगसाणें दी, काळजाच्या गुणाया तावन बोगसाणें दी. तांकां बोगशी. कित्याक बोगसाणें दिना जाल्यार देव आमचें मागणें आयकना. बोगसाणें दिना जाल्यार आमच्या मागण्याक बोळ ना, आमच्या मागणें अस्कत. कितलेंय मागोंक आमी जाता. सो लेट अस फॉरगिव. आमचे कश्ट जेजूक दिया, आमचे समस्ये जेजूक दिया, आमचे दुखी जेजूक दिया, आमचे प्रॉब्लेम जेजूक दिया. Mogos maka somia Jesus oskatasa patkanche pidin augus porla. Mogos maka somia Jesus askatasa patkanche pidin augus pola. Haum bokszita dusmana, haum bokszita Cesaria, हांव बोक्षिता घरच्यांक, हांव बोक्षिता सगळ्यांक जेजू तुज्याच नांवान. हांव बोक्षिता दुस्माना, हांव बोक्षिता सेजाऱ्या, हांव बोक्षिता घरच्यांक, हांव बोक्षिता सगळ्यांक जेजू तुज्याच नांवान. बोक्षिना जाल्यार मनाक शांती ना. हांव बोक्षिता, हांव मोग करता तुज्याच नांवान. बोक्षिना जाल्यार मनाक शांती ना. हांव बोक्षिता, हांव मोग करता तुज्याच नांवान. हांव बोक्षिता दुस्माना, हांव बोक्षिता सेजाऱ्या, हांव बोक्षिता घरच्यांक, हांव बोक्षिता सगळ्यांक जेजू तुज्याच नांवान. हांव बोक्षिता दुस्माना, हांव बोक्षिता सेजाऱ्या, हांव बोक्षिता घरच्यांक, हांव बोक्षिता सगळ्यांक जेजू तुज्याच नांवान.
हांव पाकी सोम्या काकूत मोजी राग मोजो पयस कर मोगान हांव जियेता हांव पाकी सोम्या काकूत मोजी राग मोजो पयस कर मोगान हांव जियेता हांव बोक्षिता दुस्माना सगळे व्हडल्यान हांव बोक्षिता शेजाऱ्या हांव बोक्षिता शेजाऱ्या हांव बोक्षिता घरच्यांक हांव बोक्षिता घरच्यांक हांव बोक्षिता सगळ्या जेजू तुझ्याच नांवान हांव बोक्षिता दुस्माना हांव बोक्षिता दुस्माना शेजाऱ्यांक हांव बोक्षिता शेजाऱ्या घरच्यांक हांव बोक्षिता घरच्यांक हांव बोक्षिता सगळ्या जेजू तुझ्याच नांवान जेजू तुझ्याच नांवान जेजू तुझ्याच नांवान आमी बोक्साणे दिल्ल्या वेळार देव आमच्या मागण्याक बेगीन जाप दिता आन्सर करता कितलींगी मागणी कितल्यागी वर्सांची स्टॉक जावन उरल्यांत त्या सगळ्या मागण्याची जाप जेजू आमकां दिता आमी बोक्साणे दिल्ल्या वेळार आमच्या काळजाचे जिविताचे बागील आमी उक्ते केलां We become like Jesus when we forgive. We walk in the footsteps of Jesus when we forgive. जेजूच्या मेठांनी आमी मेठां काडटाव आमी बोक्षिल्ल्या वेळार आमच्या मोतीचें सगळें टेन्शन जेजूक दिया कितलींगी जाणां हांगासर आयल्यांत तांच्या मोतीक समाधान ना शांती ना टेन्शन आसा दूख आसा रातीक सोमा न्हीद पडना चिंतोन चिंतोन मोत सगळी पिशी जाल्या चिंतोन चिंतोन तकली सगळी पिशी जाल्या समाधान सोदून शांती सोदून आमी जेजू लागीं आयल्या तुज्या जिवितांत तुका शांती ना आसतली तुज्या घरांत तुका शांती ना आसतली तुवें काम करच्या जाग्यार तुका शांती ना आसतली रातीक न्हिदोंक गेल्यार सगळीं भिरांतीची चिंतनां तुज्या मोतींत येतात भिरांतीची सपनां तुका पडटात जेजूक सांग जेजू म्हाका शांती जाय म्हाका समाधान जाय I need peace Jesus I'm hungry for peace I have everything at the same time I have nothing when I don't have you Jesus I have nothing I need peace Jesus म्हाका जाय शांती समाधान
आणि आज ती शांती ते समाधान सोदून तुझ्या लागी हांव आयलां जेसू, तुझ्या लागी हांव आयलां जेसू. Jesus, only you can give me that peace the world cannot give me. Jesus said, I am the Prince of Peace. Peace only comes from Jesus alone. जेजून दिवची शांती आणि समाधान या संसारात आमकां मेळना, संसाराच्या वस्तूत आमकां मेळना, संसाराच्या मनशात आमकां मेळना. ओन्ली जीसस कॅन गिव अस. जेजून एकल्यान ती दिवंक जाता. आमची सगळीं दुखां, सगळे टेन्शन, एवरीथिंग दॅट इज बॉदरिंग युअर माइंड, गिव टू जीसस. कित्याक तूं टेन्शनांत आसाय, जेजूक सांग. खंयच्या मनशा वरवीं, तुज्या घरांत खंयचो मनीस आसा, त्या मनशा वरवीं तुका टेन्शन आनी दूख जालां आसतलें. तुमच्या घरांत कसलें सिट्युएशन जालां, कसली एक परिस्थिती आयल्या, मोतीक समाधान तुमचें गेलां आसलें. टेन्शन तुमकां आसतलें. चिंतोन चिंतोन तकली तुमची, मोत तुमची पिशी जाल्या आसतली. तुझे कस सगळे जेजूक दी. टेल जीसस, आय नीड पीस लॉर्ड. म्हाका ह्या संवसारांतले 4 दीस शांतीन आनी समाधानान जियोंक जाय. म्हाका जाय शांती आनी समाधान आनी कितेंच नाका. I have everything, Jesus, but I don't have peace. जेजू आमकां शांती दिता, समाधान दिता. जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भोरता दुकां, सुखानी दूख रसलोलो, तोच सांबाळता सदांच. जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भोरता दुकां, सुखानी दूख रसलोलो, तोच सांबाळता सदांच. अनेक बडी जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भोरता दुकां, सुखानी दूख रसलोलो, तोच सांबाळता सदांच. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पोट भरया, लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पोट भरया, लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पोट भरया, लागींच हांव तुज्या. जिणेंतल्या कश्टा वेळार, जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भोरता दुकां, सुखानी दूख रसलोलो,
तोच सांभाळता सदांच. अनेक बोटिंग जिणयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भोवता दुका सुखांनी तूं रसलोलो तोच सांभाळता सदांच. चंचल जायनाका कंगाल जायनाका हस्तलो पोट पोरया लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका कंगाल जायनाका मुजस्समिया मुझे रक्षका हस्तलो पोट पोरया लागींच हांव तुज्या. हांव तुज्या लागींच हांव तुज्या. आमच्यो एक एक गरजो देवाच्या हातान आमी भेटोवन दिवया. तुमच्यो गरजो काणयोन तुमी हांगासर आयल्यात. तुमची मागणी काणयोन तुमी हांगासर आयल्यात. तुमचे कश्ट तुमचे त्रास तुमचे दुख काणयोन तुमी हांगासर आयल्यात. Give it all to Jesus now. This is a moment of surrender. हो जावन आसा वेळ समर्पणाचो. हो जावन आसा वेळ आमी देवाक दिवचो. जेजूक आमी दिताना देवाक आमी दिताना देव सगळें स्वीकार करता आनी ती परिस्थिती तें सिट्युएशन बदलता. Give to Jesus. तुमचे घरचे सिट्युएशन जेजूक दिया. तुमचे पयशांचे सिट्युएशन जेजूक दिया. तुमच्या कामाचे बिझनेसाचे प्रॉब्लेम जेजूक दिया. सरेंडर टू जीसस. समर्पण कर. आस्तावन ते प्रॉब्लेम तुझ्या जिवितांत येवचे नात. आस्तावन ते कश्ट तुका लागचे नात. आस्तावन तुझे प्रॉब्लेम तुका ते दुख दिवचे नात. बिकॉज जीसस इज टेकिंग ओवर इट. जेजू घाण घेता. म्हाका दी. गिव इट टू जीसस नाव. जेजूक दी. Surrender that situation, the problem जेजूक दी. आणि सांग जेजू हे मुझे प्रॉब्लेम ओ मुनीस मुझे प्रॉब्लेम I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Loudly. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior.
Savior, I surrender all. सगळ्यांनी साऊंड दिता. सर्व साऊंड दिता, सर्व साऊंड दिता, सगळंच म्हाका सोडून दाराक हांव enter all. तुमच्यो खोल्योय गरजो आसात. तुम्ही नाव गाव सांगची गरज ना. उबे रावा आणि सांगा. ओटल्यान सांगूंक जाय सांगा. धाकट्या तळ्यान सांगूंक जाय सांगा. जस्ट स्टँड. स्टँड कित्याक हांव म्हणटा, एक बावार्थ ऍक्ट ऑफ फेथ ताका म्हणटात. ओटल्यान सांगूंक जाय सांग. कितें सांगूंक जाय तुका जेजूक? कितें सांगूंक जाय सांग. दिस इज अ टायम. हांव हांगासर येतना म्हजी मम्मी म्हाका म्हणाली, जोएल म्हज्या गांठीची दूख आसा, बरी जावंक माग. हांव म्हज्या मम्मी पासत आतां मागतां साक्रामेंता मुखार तिची गांठीची दूख बरी जावंक. म्हज्या एका इश्टान फोन करून सांगलें ताजे फायनान्सीस प्रॉब्लेम आसात, फायनान्सीस ब्लॉक जाल्यात, ताजे फायनान्सीस रिलीज जावंक हांव आतां मागतां त्या म्हज्या इश्टाचे. आनी कितें आसात गरजो, तुमच्यो गरजो देवा मुखार हाडा. आनी कोणें म्हाका सांगलें तांच्या जाग्याचे प्रॉब्लेम आसात, हांव तांचो जागो क्लियर जावंक हांव मागतां ह्या वेळार. कोणें म्हाका सांगलें तांकां भुरग्यांचें देणें जाय, भुरग्यां पासत भुरगें जावचे पासत माग, तांचे पासत हांव मागतां ह्या वेळार. तुमच्यो गरजो जेजूक दिया, मागा. This is a holy time, मागा. Ask him. भावार्थान मागा. भावार्थान मागा. कित्याक तुमी आतां कितें मागतात तें तुमकां गॅरंटी मेळटा, 100% मेळटा. पवित्र आत्म्याची सकत ह्या जाग्यार आसा. I can feel the power of the Holy Spirit in this place. I can feel it now. जेजू आमच्या मुखार उंड्याच्या रुपान आसा. पवित्र आत्मो आमच्या मदें सक्तेन आसा. He is carrying your prayers to the throne of God. तो तुजी मागणी बापा लागीं व्हरता. माग कितें जाय. इम्पॉसिबल म्हणलें कितें आसा, असाध्य म्हणलें कितें आसा तुज्या जिवितांत, आतां माग आनी देव तुका आन्सर करता. माग जेजू लागीं. रडोन माग, हांशेवन माग. तूं रडोन मागतना त्या मागण्याचो पावर दुसरो. तूं दुखांनी मागतना त्या मागण्यांत एक विशेष सकत आसा. इस्रायल परजा इजिप्तान गुलामपणांत आसतना ती रडली. तांची दुकान देवान पळयली. They cried, they wept. तांची दुकान देवान पळयली. तुजी दुकान देव पळयता. रडून माग. इम्पॉसिबल पॉसिबल जाता आतां. फाल्यां न्ही, परवां न्ही, आतां जाता. माग कितें तें. Just keep on praying. Keep on asking the Lord. Keep on seeking the Lord. माग, आशेवन माग. देव तुज्या मागण्याक आन्सर करता ह्या वेळार. Look at Jesus and keep on asking. Keep on knocking. बडय, बागेल उक्तें जाता तुका. वर्सां आनी वर्सां तुवें त्या बागलाचेर बडयलाय, पूण आतां तें उक्तें जाता तुका. It's going to open now. उक्तें जाता तुका. आशेवन माग. लालेवन माग. भावार्थान माग.
सांग जेजू हांव तुका सोदून आयलां. आय एम प्रेइंग फ्रॉम माय हार्ट. आय एम प्रेइंग फ्रॉम माय हार्ट. समर्पण कर जेजूच्या हातांत. जेजूच्या हातांत घाल. गिव इट टू जीसस नाव.